मडगावच्या नावेली वाठारांत नावेली गांवचे बऱ्या मानाचे लोक हे संस्थेन भुरग्यांचे फेस्त घडोवन हाडले। वेगवेगळ्या उपक्रमाचो हे कार्यावळींत आस्पाव आसलो। नावेलीच्या अवर लेडी ऑफ रोजरी चर्ची लागीं 27 डिसेंबर ते 1 जानेवारी मजगती भुरग्यांचे फेस्त ही कार्यावळ मनयली। भुरग्यां मदीं वेगळी उमेद तयार करप ह्या फेस्ताचो हेत। फेस्ताकार मारियस फर्नांडिसान घडोवन हाडिल्ले हे भुरग्यांचे फेस्त गोंयची संस्कृताय, संगीत आनी पोरणी कला हांगा शिकपाक मेळटा। आणि भुरग्यांच्या फेस्ताक भुरगीं नाचली जाल्यार कितें तरी उणें जावपाचें। आनी आयज तुमी सगळीं भुरगीं हांगासर हे थोडेशे दीस बरोबर कितें तरी शिकून भुरग्यांच्या फेस्ताक गोंयांत जावन हांगासर एकठांय जाता। आनी ह्या दिसांनी जायत्यो वस्तू तुमकां शिकूंक मेळटल्यो, जावं ते रोटेसांव करून, जावं ती मोल्लां करून, जावं ते कोट्यांचो डान्स शिकून, वाजोवतना वाजोवन, कांतारां करून जायतें शिकूंक मेळटलें। So you all want to learn something these days? Yes or no? You all want to learn these days? Yes. So if you have to learn, you have to come every day in the morning and you are going to be taught something traditional. The reason today we are doing this class is because this is something for you all to learn, and you are a part of history. So this is the first ever children's fest, Gurgacha Fest, anywhere in Goa. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार।